आमचो मुकेश नाईक जो NGO आसा तेजे तर्फेन मुर्तुजा कुगनूर, सुफिया, विजय सुरमे यांची सगळ्यांनी जे आसा हेल्प घेवन मुकेश नायकान जे आसा आमी एक हांगा व्हिडिओन जे आसा कंप्लेंट फायल केल्ली 4 जणांची डिस्क्वॉलिफिकेशन आनी आयज त्याचो निर्णय जो आसा हो आयज निर्णय जो आसा तेजो येयला। हे निर्णय जो आसा व्हिडिओन जो घेतला हो इतिहासीक निर्णय आसा। गोंय राज्याचे म्हाका जे आसा इतिहासान एक वांगडा जे आसा फूल पंचायत डिस्क्वॉलिफायड जे आसा केन्नाच जावना। आयज व्हिडिओन जो निर्णय घेतला एका टायम फ्रेम जो असो लागलो लांब 1 वर्स मायज जे आसा जालें तरी पूण जे डिसिजन जे जालें हें एक इतिहासीक डिसिजन आसा। द एप्लिकेशन अंडर सेक्शन 10F, सेक्शन 12(1)(d), सेक्शन 12(2), सेक्शन 55(4) गोवा पंचायत राज एक्ट ह्या खाला जे आसा तांकां 4य जे आसा पंचांक जे आसा सिरियल नंबर वायज जे आसा डिस्क्वॉलिफायड केल्ले कडेन आसा तांकां रिफ्रेम केल्या। दे कॅनॉट पार्टिसिपेट पंचायतीन जे आसा ते पार्टिसिपेट जावंक शकना। कसलेच जे आसा कामगार जे आसा ते जे आसा काम जे आसा करूंक शकना। हेमचेर एलिगेशन असलें की हेमी आपली फॅमिलीचे मेंबरांक जे आसा इल्लिगल कंस्ट्रक्शन करपाक जे आसा तांचो सपोर्ट केलो आनी पंचायतीन जेन्ना मिटींग आसली तेन्ना ते मिटिंगेक जे आसा ते पार्टिसिपेट रावन जे आसा तेमी ताका जे आसा फूल सपोर्ट केलो। ह्या डिसिजनाक जे आसा आमी व्हिडिओन जे आसा चॅलेंज केल्ली आनी तो डिसिजन जो आसा आयज रुमडामोड पंचायतीचो जे आसा तांकां डिस्क्वॉलिफायड करून जे आसा व्हिडिओन एक इतिहासीक जे आसा डिसिजन हांव आमचे नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर, आमचो पंचायत मंत्री जो आसा बाब मोहीन गुदिनो आनी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हांकां सगळ्यांक जे आसा देव बरें करूं म्हणटा की हेमी हे कंटिन्यू जे आसा प्रोसेस लांब जाले बट तरी फॉलोअप घेवन जे आसा आयज ही जे केस आसा निकालाक लागल्या। हो निर्णय पळय हांवें जे व्हिडिओ म्हणजे निर्णय घेतला हो एक भोंगून सांगले त्या प्रमाणे आनी आख्खे जे रुमडामोडचे लोक जितले ते वेट करताले निकाल कितें येतलो म्हणून जाल्यार म्हाका आज दाखोवन दिला हेंच्यांनी की हो निर्णय ते रुमडामोडचे जे लोक आसा जे वॉटर आसा तांकां इतिहासीक आनी तांकां एक खुशी जाली म्हणजे निर्णय येयलो म्हणून। आनी दुसरी गजाल आतां हेजे मुखार आमी आतां कितें आसा तें आमच्या आमदारा कडेन बसून कितें आसा तें डिसिजन घेतले।